टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह आसा पळय तो आमी आज केल्लो सकाळचे 8 सुमार. आमचो ड्रायव्ह आसा तो कंटिन्यूस उरतलो. आज आमी टोटल अरावंड 25 हाडले, तेतूंतले 11 जाण आमी डिटेन करून दवरतले, कित्याक तेंचे कडेन कांय कार्ड ना, कांय एड्रेस प्रूफ ना, व्हेरिफिकेशन कांय ना. सो म्युन्सिपाल्टी कडेन जे सकाळीं मेळटा ते रोकडा लेबर येता पळय, सो तांकां आमी कंटिन्यूस आमी व्हेरीफाय करतले आनी आमचो हो ड्रायव्ह थंय म्युन्सिपाल्टी कडेन ना जाल्यार रावणफोंडा सर्कला कडेन ना खारेबंदर हो आमचो चालूच उरतलो. आनी तुमचे मिडियमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां परत आनी एकदां की जे हे ओनर्स आसा हांकां लेबरांक दवरतात तेंचे प्रॉपर व्हेरिफिकेशन आनी डॉक्युमेंटेशन करून दवरात, ना जाल्यार 10,000 फायन पडटले आनी रिपिटेड केल्यार मुखार इम्प्रिजनमेंटूय आसा ताका. सर ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशनाक कितले म्हणल्यार जाले? टेनंट व्हेरिफिकेशन ह्या म्हयन्याक आमी अरावंड 300 आमी लोकांक व्हेरीफाय केला. तेतूंत भितर आमी ऑलमोस्ट 25 जाणांक अंडर 41 आमी अरेस्टूय केला. आनी त्या बरोबर आमकां हे ड्रायव्ह करता आसतना लोकल ते बॅगरूय मेळटा तेय हाडलात आमी. 20 जाण सुमार बॅगर आमी रिलोकेट केला हांगा गार्डना हांगा थंय भोंवता आसतना. आनी गांधी मार्केटां व्हेजिटेबल वेंडर्स आसा पळय तांकांय आमी थंय रस्त्यार ट्राफीक कंजेशन जावपा नाका म्हणून आमी तांकांय आमी अरेस्ट केला अंडर 34 IP एक्ट, आनी तोय रोड क्लियर करून दवरला.